Boris Archbishop, Philip Neri Ferrand, आमचो पादविकार ओलाफ कायत, Father Olan. Covid आमची सभा आंक A23. बाबाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नामी आमच्या सोया येशू ख्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, तिरावणी म्हणल्यार देवाचे आमचो बाबा तिरावो वो गोड करप. दुसऱ्या उतरांनी पवित्र आत्म्याचे मोत घेवप. मुच्या आनी देवा सोबे सोबून गोड करप. बाबाताची आकारणी आनी फावो ती तयारी केल्या उपरांत आयज आमची 50 तरणाटी नेहरू ग्रिगोरचे तिरावणेचो संस्कार घेवन त्या देव मंदिरांत जमल्यात. जेजूच्या क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत शीस दिवन निराशी जाले, पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा आनी स्वर्गार चडल्या उपरांत जेजून वाचयलेलो पवित्र आत्मो तांचेर
बौतिस्माच्या दिसा तुमकां बाबडताचें देणें मेळून जेजूचें शीस पवित्र सोबेचे जिवे वांगडी तुमी जाले. इतलीं वर्सां तुमच्या बाबडताची खोलायेन उडोवप घेतल्या उपरांत आयज ह्या तिनावणे संस्कारा उदेशी सर्गीचो बाप तुमकां पवित्र आत्म्यान आपून पवित्र आत्म्याच्या सातूय देण्यांनी बरोवन आपल्या पुताचे जेजूचे उर्बे बोरीत गोवाय जावन पडटा. आमचे सगल्यांचे खतखतीत मागणें जावं दी पवित्र आत्म्या देवून येन. तिनावणेचो संस्कार घेवप येतल्या ह्या आमच्या पोनास उमेदवारांचेर देवून येन. तांच्या आवय बापायांचेर देवून येन. आमचे नेरूंचे पवित्र सोबेच्या दर एका बांगड्याचेर दर एके आमचे फॅमिलीचेर एके नवे भाशेन देवून येन. आमचो बाबाड थिराय तुज्या पुता जेजूचे काळजीदार गोवाय आमकां कर. हे पवित्र आत्म्याचे श्रेष्ठ देणे स्विकारून आमची काळजां आनी मनां तयार करून पयले स्वातीर देवा मुखार आमी सगळीं पातकी जायत्या भासांनी आमी चुकल्या आनी चुकता म्हणून कोण खावतीकाय देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागूंक आमी तयार जावया. बावलेलें जाय पावो तो परस ना जावं हें जाय बावलें. तेच करून मोबायला जेजू आमी आवय बापूय अशी आमच्या भुरग्यांची फावो ती काळजी घेवंक ना. तांकां फावो तो वेळ दिवंक आमी चुकलो. हे तरेन तांचे जिवी फुलोवचे घडले ते आमी बावयलो. आमची काकूट कर. आमकां तुजी काकूट कर. दोतोरीचें पुस्तक मोगला जेसू पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं तुजी गोवाय जावन तुवें आमकां आपयल्या आनी तुजोच मोग भुरग्याच्या काळजांनी घालून तांकां तुजी गोवाय जावन आदार दिवन आमकां तुवें व्हड काम दिलां. पूण जायते फावट हाचें व्हडपण ओळखूंक चुकल्या. आमकां भोगोस दिसता. Otoglolo Tobokurko Mogada Jesu Bautisma disa आमी तुकाच नसल्या आनी ही नेसोण दितोड निर्मळ सांबाळून तुवें आमकां आपयल्या. पूण वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी हे तरेन पातक आपणावन आमचे जिवीत आमी कोतायला. सोम्या आमकां भोगोस. Amen.
आनी सगळीं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Pratuia कोणवाल्या बाबा तुवें केल्ली वासावणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्यान आमचेर सगल्यांचेर आनी खरीतपणी आयज तिरावणे संस्कार घेवंक येतल्या ह्या आमच्या उमेदवारांचेर धाड आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानान मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या गिरान आनी बोडान आमकां व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणान. पवित्र आत्मो आमचेर देंवता. गोरिबाक बरी खबर दिवंक, कोयऱ्याक सुटका पडटून, दुखेस्तांक उजवण दिवंक. असल्या उतरांनी इजायास प्रवाद्या उद्देशी देव आमचे लागीं उलयता. चिंतान आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप.
फिलिपाला ताची चाकरी करतली. फुडल्या पिकाक सोरेस्पोराची खबर परतली. अजून जल्माक येवन आसतले गोंयचे ताचे बरेपण अशें गाजयतली. हें सगळें केलां सोरेस्पोरान. जगाक एकूच अल्मो पूण वेगवेगळी देणी. आमचो बाप एकूच पूण आमची कामां वेगवेगळी. अल्मो जण एकट्याक तांचे तांकी प्रमाणे देणी मांडटा. अशें पागयून पावलून कोरीतकाराक पळयता तें आयकून आमच्या काळजान सांबाळुया. भाग्यवान भाव परितकारान उरलेले पयले चिटी वेगळे वाचप. भाव भयणी वेगवेगळी आत्मीक देणी आसतात पूण एकूच आत्मा. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सुनाच्यो चाकऱ्यो. वेगवेगळी कामां पूण सगळे करता तो देव एकूच. सगळ्याच्या ताज्या पावसार जण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मा दिलो दिश्टी पडटा. तो आत्मा एकल्याक देवाचे उतर जाणव्यान करपाचे देणें दिता. तोच आत्मा कोणाक भावाकडे देणें दिता. तोच आत्मा कोणाक किडेवंताक बरी करचे देणें दिता. एकल्याक चर्या करची पडली, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचे देणें आनी कोणाक बऱ्या आत्म्याचे आनी वायट आत्म्याचे कामां आनी सुचना मदें मुद्दो ओळखून गिन्यान दिता. आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचे देणें आनी कोणाक तांचो भर दिवचे देणें. हें सगळें एकलो आनी तोच आत्मा करता. म्हणजे तो आपल्या खुशे प्रमाणे जण एकल्याक देणी वाडटा. बरेंच जशी कुडी कुडीका जाय ते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे घुस्कळ जावन एक कूड काडटात. तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सगळे पयस ना घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा समेस्तान एक आत्मा दिवंक दिला. देवाचे बरें. उंड्याचे मोडणी शीस
जेजू पुनरुज्जीवन जालो त्याच दिसा शिसा भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 1 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. जे सगळे घडलेले ताची गजाल एकामेका लागीं ते बरीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू दूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका व्हडपणां जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयकलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिदेस तुकेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी व्हडला ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? ताणें म्हळें, नाजरेथकार जेजू विशीं व्हडला ताची. देवानी आख्खे गोंयचे मुखार कोन्यांनी कसो उतरांनी पोतलेन दवरलो प्रभादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यात्रेकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारून दवरून दिलो आनी दुर्सार पिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले आहोत. इतलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदी ताचे फणाशी ते गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फणाशी गेले आनी बायलांनी सांगले तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो हात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलें तितलेय सोद मानून जोड मनाचे दुरीस तुमी. क्रिस्तांनी सोसून आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरून रात आसले काय? मागीर दोगीस आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते बेताल्याच्या गांवा लागीं पावले आनी तांणी आपूण फुडें वेतात ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हळें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस धारेर ओडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उदो घेतलो, देवाक दिनवास तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखार रावून नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उडयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो बोर्ड आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरले भितर धुडपताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी हांणी सांगलें, स्वामी खरोच पुनरुज्जीवन जाला आनी सिमावान दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उदो पडटा आसतना आपणें ताका वळखलो हें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तवानी. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी आयज हिरावणे संस्कार घेवन येतल्या प्रितीच्या गोंडाळ्यांनी व्हडे खुशालकायेच्या आनी भक्तीच्या भावनांनी भरून आयज आमी हे गवाशीक हिरावणे संस्काराचे समारोपणे वांटो घेवन हे आमचे इगर्जेन एकठांय या. कोविड महामारीक लागून जायत्या आमच्या इगर्जांनी ह्या संस्काराचे समारोपणेची तारीख आलोवची पडली. आयज
तांच्या आवय बापाय नेरूचे पवित्र सभेच्या दोऱ्या गांवांतल्यान आनी सगळ्या फामिलीक बरे भलायकेन सुरक्षीत सांबाळची आनी कोणाक ही पिडा जाल्यार आपलो पेकोणेचो हात लावून देवान तुमकां बेगीनच बरी करची. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो 2020 वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान पवित्र सभेन एका 15 वर्सांच्या तरणाट्याक भक्तिमत म्हूण परगटलो. ताचें नांव कार्लो आकुतीस. 15 वर्सांचो इटालियाचो तरणाटो. तो 1909 आनी 1 वर्सा जल्मलो आनी 2006 वर्सा 15 वर्सांचे पिरायेर तरणाटो कसो ह्या संवसारांत उरलो आनी 15 वर्सां भितर 2020 वर्सा ह्या तरणाट्याक अवताराचो मान फावो जालो. तर ह्या भुरग्यान 15 वर्सांच्या तरणाट्यान कार्लो भाग्योन जावन कितें केलें काय तो तुमचे भाशेन म्हजे भाशेन एके फामिलीन जल्मलो. ल्हानूच आसतना भुरगे पिरायेर ताका बावतीस पवित्र स्नान मेळून बाबडताचें देणें ताणें घेतलें. पूण ल्हानूसतान 3-4 वर्सांचोच आसतना ताच्या आवय बापाय कार्लो बाबडताक वाडलो. ल्हानूच आसतना हो भुरगो शेजूच्या मोगान वाडून घेता. 4-5 वर्सांचो आसतना पळय कार्लो आपले मांयक आपल्या बायक सांगतालो, मांय बाय म्हाका पवित्र पुस्तक वाचून दाखय, म्हाका आनीक जेजूची ओळख घेवंक जाय. भाग्योन तांची ह्या जिविताची पुस्तिकां वाचून आपुणून एक भाग्योन जावन ल्हानूसतान वावुरतालो. ताका ताच्या मांय बायन खंयसरूय भायर गेलो जाल्यार एक इगोर्जे सरशी एका कोपेला सरशी पावलो जाल्यार हो भुरगो कार्लो आपल्या मांय बायक सांगतालो, पळय मामी डॅडी म्हाका इगोर्जे व्हरा, म्हाका जेजू मेळूंक जाय. आय वॉन्ट टू मीट जीसस. केन्नाय भुरगो कसो भायर खेळटना सभीक फुलां दिसलीं जाल्यार हो भुरगो ती फुलां एकठांय करून सायबीण मांयचे म्हाजे मुखार हाडून घालतालो. एका वखदान जेजूच्या मोगान दुसऱ्या वखदान सायबीण मांयचे भोवतीर वाडून घालता. युरोपाच्या देशांनी तांच्या फिरकोजांनी आमचे भाशेन भुरग्यांक 7-8 वर्सांचे पिरायेर चड करून पयलो कोमयो मेळ्ळो. 10 वर्सां 12 वर्सां जातच दिता. पूण हो भुरगो 6 वर्सांचो आसतना पळय आपले मांय बायक सांगतालो, मामी डॅडी हांव पयलो कोमयो करूंक सोदता. आनी ताची उर्बा पळोवन ताच्या मांय बायक ताच्या बांदीघरान कार्लो 7 वर्सांचे पिरायेर आसतना पळय पयलो कोमयो दिलो. आनी इतले व्हडे भक्तीन जेजूक आपल्या काळजांत पयलेच फावटी शेवटोच हो भुरगो कार्लो केन्नाच दिसपट्टी दिसाचे भेटेन वांटो घेवंक चुकयनासलो. दिसाच्या दिसा दिसान वांटो घेतालो आनी न्हयच दिसपट्टी दिसान वांटो घेवंक येतालो. दिसांनी वचून पुरोक संस्कारा मुखार ताबेरनाकाल आसलेल्या जेजू मुखार दिमी घालून मागणें करता. आनी केन्नाय कसल्याय कारणाक लागून दिसांनी पावूंक ना जाल्यार दीस जाल्या उपरांत जेजूक आपल्या काळजांत घेतल्या उपरांत ताबेरनाकाला मुखार पुरोक संस्कारान आसलेल्या जेजू मुखार दिमी घालून मागणें करता. पुरोक संस्काराच्या जेजूच्या मोगान वाडून गेला. पूण हो भुरगो एकदम हुशार भुरगो आसा. ताका देवान न्हयच गिन्यानाच्या काळजाच्या गुणांनी नेटयलेलो. ताका योग्य रीत गूण आसलो आनी तो म्हळ्यार तो कंप्युटर एक्सपर्ट आसलो. इंटरनेट विजडर. कंप्युटर म्हळ्यार ल्हानूसतान ताका भुरग्यांचो खेळ कसो आसलो. पूण इतलो हुशार आसतना एका वखदान जेजूच्या मोगान वाडून वतालो जाल्यार हो भुरगो कार्लो दुसऱ्याच्या हुस्क्यान पडलेलो भुरगो आसलो. आपले क्लासीन कोणूय आपलो सगाती शिकमान वचपत आसलो, कोणूय गरीब आसलो, कोणाकूय कितें प्रश्न पडलो जाल्यार आदार दिवंक सदांच तयार आसलो. आनी न्हयच दुसऱ्या भुरग्यांचो हुस्को आसलो. खेरीत भाशेन पिडेस्तांचो, जाणट्यांचो, घरदार नासलेल्यांचो, घरदार नासून स्टेशनाचेर राती सांगतात, युवानांकडून रस्त्याचेर निघतात, तांचे सगळे हुस्को दाखोवन जायते फावटी तो वावुरता.
अदीक पिडा जाल्या आपूण आनीक चड वाचचो ना म्हूण गोमतोच हो भुरगो निराशी जालो ना. देवाचेर शीण केलो ना. ताणें कितें केलें? ताणें चिंतलें पळय देवान म्हाका कितले गूण दिले, गिन्यानाचे गूण, काळजाचे गूण, पूण अदीक करून म्हाका कंप्युटर एक्सपर्ट देवान केला. म्हणून हांव हे गूण वापरून म्हाका आतां थोडींच वर्सां थोडेच काळ उरला हांव जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवं, बरोवन संस्कारान आसलेल्या जेजूची भक्ती विस्तारून टू स्प्रेड द डिवोशन ऑफ द युकरिस्टीक जीसस हांव कितें तरी करतलो. ताणें कितें केलें? युरोपाच्या जायत्या वर्सांनी बरोवन संस्कारान आसलेल्या जेजून जायत्यो अजापां विस्मितां केल्या. ताका आमी युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणटा. ह्या भुरग्याक कॅन्सराची पिडा जाल्ली, तो खाटीर पडलो, ताच्यान भोंवपा जायनासलें. ताणें कितें केलें? आपले पिडेचे खातीर रावून आपली कंप्युटर एक्सपर्टीज वापरून असल्या बरोवन संस्कारान आसलेल्या जेजून केलेल्या विस्मितांची माहिती इन्फॉर्मेशन एकठांय करून आपूण मरचे आनी कार्लो आपुतीसान एक युकरिस्टीक वेबसायट सुरू केली. जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवं. आपल्या काळजांत आसलेल्या बरोवन संस्काराच्या जेजूची भक्ती शिकवून ताणें एक वेबसायट सुरू केली. काय बरी देख आमकां 15 वर्सांचें जिवीत पूण जेजूच्या मोगाक मरलेलें. जेजूच्या मोगाक बरोसोर ताणें गोवाय केली. आनी हें करून ताका कोणें घोटाय दिली ना. ताका कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण निराशी जायना जावं, पूण जेजूच्या मोगाक गोवायकी दिवंक खंयचें बोड आयलें काय? न्हय दुसऱ्यान बगर जेजूच्या आनी बापाच्या पवित्र आत्म्यान. होच पवित्र आत्मो तरणाट्यानो आयज ह्या संस्कारा उदेशी तुमकां सुमाम पडिल्ल्यान होच पवित्र आत्मो आमच्या दर एका क्रिस्तांवाच्या काळजांत जियेला. आयच्या पयल्या वाचनान आमी आयकलां इसाइयास प्रवादी जेजू जल्मचे आदी 600 शेकड्या आदी भागीत करून अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. कितें करून? गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका करून, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सगल्या मनशांक देवाचे कृपेचे ओरोस करून. इसाइयास कोणाची खबर करता काय? जेजूची खबर करता. जेजूचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयता. आमी गेल्ल्या आयतारा दीस जेजूच्या बावतिस्माची पवित्र स्नानाची खबर केली. खरेंच म्हळ्यार जेजूक पवित्र स्नानाची गरज नासलेली. पवित्र स्नान बावतिस्म आमकां पातकी मनशांक, पातकान जल्मलेल्या मनशांक. जेजू सगळे पातकाची सावळी नासली, तो देवाचो पूत आसलो. आनी तरी आसतना जेजू आमचे भाशेन ल्हान जाता. पातकी कसो जॉन बातिस्ता सोडशी जॉर्डान नदीन वेतान ताका सांगता म्हाका बावतिस्म दी. आनी जॉन बातिस्त आमकां सांगता ज्या वेळार ताणें जेजूक जॉर्डान नदीच्या उदकान पवित्र स्नान दिलें, जॉन बातिस्त म्हणटा हांवें स्वर्ग उक्तो जाल्लो पळय आनी पवित्र आत्मा एका पारद्याच्या रुपान येवन जेजूचेर बसलो. आनी स्वर्गीच्या बापान उतरावण जाल्ली, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर सगळे म्हजे दादोसपण दवरलेलें आसा. तुमी ताचें आयका. दिस इज माय बिलवड सन, ऑल माय जॉय लायज इन हिम. यू लिसन टू हिम. जेजूचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयता. आनी जेजूच्या जिविताची दर एक घडी पवित्र आत्मो चलयतालो देखून जेजू कोण भाशेन जियेलो, ताणें कितें केलें? आपल्या बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियेलो. आनी कोण भाशेन जेजून पवित्र आत्म्याच्या बोडान आपल्या बापाच्या मोगाक गोवायकी दिली काय? जायत्या वर्सांनी दिली. हांव तुमकां 3 वचनूचो उगडास करता. पयले स्वाती पवित्र आत्म्याच्या बोडान जेजून सगल्यांचो हुस्को दवरलो. ताका सगल्याचेर पडलेलें. जेजूच्या मोगाचे रिमेन सगल्यांक सुवात आसलेली, ताणें कोणाकूच भायर हाडलो. पयले स्वाती जेजू भुरग्यांची आपुरबाय आसली. तो तरणाट्यांचो इश्ट आसलो. ताका जाणट्यांचो हुस्को आसलो. कोण पिडेंत कोशळटालो, कोण दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपलेलो, कोण एकसूरपणान जियेतालो, कोण पातकाच्या गुलामपणान सांपडलेलो, कोणाक कोण फुटून समाजाचे देगेक शेवटलेलो,
कोण आपलो दुस्मान कुरियार आसलो जाल्यार जेजूक तांचेर पडलें. Jesus cared for everyone. दुसरे स्वामी जेजून आसत्या कोणाक सगल्यांची सेवा चाकरी केली. तो अशें म्हणटालो हांव सेवा घेवन येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आनी आपल्या आख्खे जिवीतभर दुसऱ्यांची ल्हानविकायेन सेवा चाकरी करून करशिल्ल्या उपरांत जेन्ना जेजू आपल्या शिसां सांगाता एक निमाणें जेवण करतालो, जेजू कितें केलें? जेजू मेजावेलो उठलो, आपलें आवरण काडलें, आपल्या पेंटाक रुमाल बांदलो आनी आपल्या हातांनी उदक आनी तोस घेवन आपल्या शिसांचेर पांय घेवन घालो. आनी जेन्ना जेजू पेद्रूचो पावलो, पेद्रू सगळो उचापड जालो. ताणें जेजू म्हणलें, सायबा तूं म्हजें पांय धुताय? पेद्रू कित्याक उचापड जालो काय? जेजून ताचेर पांय धुल्यार कितें जातालें काय? जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजान पांय धुवप म्हळ्यार सेवकाचें काम न्हय आसलें. The washing of the feet was not the work of servants. पांय धुवप म्हळ्यार गुलामाचें काम आसलें. आनी देखून पेद्रू उचापड जाता, कित्याक पेद्रू जाणो जेजू देवाचो पूत, मोहिमेवंत देवाचो पूत, तो एका गुलामा भशेन कशें पांय धुता सगळो उचापड. आनी जेजू कितें करता? जेजू पेद्रूक धमकी दिता, म्हणटा पेद्रू हांव तुजे पांय धुयना जाल्यार आनी उपरांत तूं म्हजो शीस कसो म्हजी देख घेवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करिनाय जाल्यार तुका म्हज्या जिवितान आनी म्हज्या कार्यान वांटो ना. म्हजो शीस जावंक सोदताय, म्हाका बोवाय दिवंक सोदताय, एकूच वाट आसा, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करप. आनी तिसरे स्वामी पवित्र आत्म्याच्या मनान जेजू सगल्या मनशां समेत दोळ्याक दाखयता, काकूळट दाखयता, सगल्यांक बोगसणें दिता, न्हयच पातक्यान उदारपणान तांची पातकां बक्षिता, आपल्या दुस्मानांक पर्यान बोगसणें दिता. तुमी म्हाका म्हणटल्यार जेजूक दुस्मान आसले काय? जेजूक जायते दुस्मान आसले. जायते जाण ताका पिसो म्हणटाले, जायते जाण ताचे देंवचार वचून मस्कऱ्यो करताले. तो खुर्साचेर पडटना जायते जाण ताची केरवाडां करताले. जेजूक बोड आसलेले, एकूच उतर म्हणून आपल्या दुस्मानाचो नाश करून ताका कपी आसले. पूण जेजून आपले देवपणाचे बोड केन्नाच कोणाकूच वायट करून वापरलें. परतेंच जाल्यार खुर्सांत ताणें म्हणलें, बाबा ताका बोगोस, कित्याक ते नकळत कितें करतात. आनी भाशेन पवित्र आत्म्याच्या मनान सगल्या मनशांचो हुस्को धरून सगल्यांची सेवा चाकरी केल्या उपरांत सगल्यांक आमकां बापाची दया सुमामपणी जोडच्या मनान खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजून आमकां आपल्या शिसांक सांगलें, आतां तुमी वचात, म्हजो पवित्र आत्मो घेयात, आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें नांव जाय. तो नाट्यानो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते दोग शीस निराशी जावन जेरुसलेमच्यान एमाउसाचे वाटेक येतात आनी जेजू तांकां मेळटा. जेजू आमकां सांगात करता, जेजू तांचे बरोबर वाट दाखोवंक लागता. ताका विचारता, कित्याक दुखी जाल्यार तुमी, कित्याक चिंतेस्त आसा? आनी ते आपल्या चिंतेस्त जाल्ले कित्याक ते ताका सांगतात. आनी उपरांत जेजू ताका म्हणटा, कितले घोडये तुमी. तांणी जेजू वळखून आपल्या पुत्राची मोडणी करून ताचो मावाड गोठ करता. पवित्र पुस्तकाचो ओड ताका संसूक आदार दिता आनी शेगीत ते पावतच तो आपूण ताका साणूंक सोदता कसो दिसता. पूण ते ताका म्हणटा, सायबा खंय वेताय? आमचे शिरा. जेन्ना आमी जेजूक विनंती करता, तो जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा आनी ताचे बरोबर जेवणा मेजार आसतना उदो पडटा आनी ताका दिता. आनी त्या वेळार ताचे दोळे उक्ताय जाता, ताचो मावाड गोठ जाता. जेजूच्या पवित्र आत्म्याचे बोड ताका मेळटा. ते कितें करता? रात म्हूण पडेन आसतना वाटेक कसल्यो आडखळी मेळप, कसलीं आव्हानां मेळप ते भियेना. ताका आतां जेजूचें बोड मेळटा. पवित्र आत्मो ताणी घेतला ते दावी दावी जेरुसलेम वता. कितें करूं? जेजूक बोवाय केली. तरणाट्यानो, जे भाशेन ह्या तरणाट्याक कार्लो बावतिस्मा उदेशी वावरताचें देणें मेळ्ळेलें, तेच भाशेन तुमकां एक एकल्या तुमच्या बावतिस्माच्या दिसा वावरताचें देणें मेळ्ळें. त्या दिसा तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यार पूण कार्लोच्या आवय बापायन केलें तशें तुमच्या माय बापायन
तुमच्या घरच्यांनी तुमकां बावडतात पाडून न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपल्या बऱ्या जिविताचे देखील तुमकां बावडतात घोट केली तुमी कार्लो भाशेन पयलो कुमियांव केलो आनी पयल्या कुमियांवाच्या दिसा त्या आयज पळया तुमच्या यात्रिकांनी सिस्टरींनी देव संदेशकारांनी इस्कॉलांत तुमकां शिकोवप्यांनी तुमच्या आवय बापाय घरच्यांनी तुमकां बावडतात पाडलो आनी आयज तिरावणे संस्कारा उदेशी सोडीचो बाप तुमकां पवित्र आत्म्यान लागता पवित्र आत्म्याच्या सगळ्या देण्यानी बरोवन तुमचो बाबाड कोट करता आनी कार्लो भाशेन तुमी जेजूचे उपेगोरीत गोवाय जावन तुमकां पावले तरणाट्यानो आयचो संस्कार घेतलो म्हणटच कोण भाशेन तुमी जेजूक गोवायकी दितल्यार जेजू जियेलो ते भाशेन पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो पयले स्वातेर तुमचे आपलेपण सेल्फिशनेस फाटीं धरून दुसऱ्यांचे जीव जेन्ना आयजकाल पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमच्या घरांत तुमच्या शेजाराक तुमच्या इस्कॉलान तुमी खेळटात भोंवतात थंयसर तुमकांच विसरून तुमी दुसऱ्यांक सगळें हुस्को दाखयतल्यार तेन्ना जेजूचे गोवाय जाता तरणाट्यानो दुसरे स्वातेर पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून देवान आमकां कितली देणी दिल्या पयले स्वातेर आमची कूड आमचे कुडीचो एक एक सांदो म्हजे हात म्हजे दोळे म्हजे कान देवान ते आमकां फुकट दिल्या दुसरे स्वातेर तुमकां एक एकट्याक गिन्यानाच्या गुणांनी वेगळे एक एकट्याक आमकां देवान काळजाची सोबीत देणी दिल्या आनी आयज ह्या संस्कारा उदेशी देव तुमकां पवित्र आत्म्याच्या बरगुणांनी भरता हे बरगूण हे गिफ्ट्स कसले ते तुमी दोतोरनीक शिकल्या ताज्यो पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपाक म्हणटा जायती देणी आसा पूण ही सगळी देणी पवित्र आत्मो दिता आनी कितें कसल्या कारणाक दिता भाग्यो करून म्हणटा आमी देवाक महिमा दिवं आनी एकामेकांची सेवा चाकरी करूं देव आमकां देणी दिना आमी शाती फुलोवन भोवूंक न्हय आमी बरवान भरलेली मनशां जावंक न्हय पूण देवान ती म्हाका देणी दिल्या म्हूण आसल्या तोंडान जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूं आनी तिसरे स्वाती सो पवित्र आत्मो जेजू तुमकां दिता तो रागाचो आत्मो न्हय दुस्मानकायेचो आत्मो न्हय फुटी वेगळो जाल घालता तसलो आत्मो न्हय शांतीचो आत्मो इश्टागतीचो आत्मो समुदायाचो एकचाराचो पवित्र आत्मो आनी हो आत्मो घेतलो म्हणटच तुमची जबाबदारी जेन्ना तुमकां रागाचो उजो दिसती पडटा तो उजो पालोवन ओगसोण्याचो उजवाड फांकोवप जेन्ना तुमचे मदीं दुस्मानकायेची दुर्गावणी जाता पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो ही दुर्गा मोडून आनी इश्टागतीचे समुदायाचे बांदपास घट करून तरणाट्यानो आयज हो पवित्र आत्मो घेतलो म्हणटच जेजूचे गोवाय कशें जियोवप तुमकां सोंपें लागतलें ना सोंपें लागतलें जेजूक आमचे खातीर मुसार करूंक सोंपें लागतलें ह्या तरणाट्याक काल कॅन्सराची पिडा जाली आसतना देवाचेर शीण करिनासतना जेजूचो गोवाय कसो जियोवंक सोंपें लागतलें ताका खंयचें बळ आयलें ताच्या जिवितान थोडे औत्मीक उपाय आसतले ह्या 3 उपायांचो तुमकां उल्हास करता पयलो उपाय मागणें जावप कार्लोचे आवय बापाय ल्हानूसतान ताका मागणें करूंक शिकयलो जेन्ना आमी दिसपट्टी मागणें करता असो दीस सुरू करतना देवा सांगाताक सुरू करता जेन्ना आमी विसो घेवंक वेतना देवाक नीद वाचून न्हिदूंक वेता जेन्ना आमच्या घराब्यांनी माय बाय भुरगीं सांगाती आमी मागणें करता फामिलीचो तेल चुकय नासतना म्हणटा मागण्या उदेशी आमचो बाबाक कोट जाता दुसरे स्वाती देवाचें उतर जें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा कार्लो तरणाटो ल्हानूसतान आपल्या माय बायक सांगतालो मामी डॅडी म्हाका पवित्र पुस्तक वाचून दाखय म्हाका जेजूची ओळख सांग जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता ताचेर नियाळ करता त्या देवाच्या उतरा उदेशी आमचो बाबाक कोट जाता ताणल्यान आव्हानाक फुडो करून देवाच्या उतरांतल्यान आमकां बळ मेळटा तिसरो उपाय मिसाची भेट समज कार्लो
हांव घेतोच केन्नाच दिसपट्टी मिसान वांटो घेवंक चुकयनाच. कित्याक तो जाणो आसलो मिसाची भेट म्हळ्यार देवाचे कुरपेची पावती सोड. The Holy Mass is the ever-flowing fountain of God's grace. जेन्ना आमी येसुरी सोशी करता मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेता. दर एका मिसान देवाचें उतर आयकून त्या देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारता. जेन्ना मिसान आमी मुक्तीन जेजूची कूड शेवता तेन्ना दर एका मिसा मदेशी आमचे मदें आनी जेजू मदें जिविताचो संबंद बोध जाला. देवाचे कृपेची जोर कसकशीन आमच्या जिवितांत वावरता. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यांनो, आमचे फिरगोजेची आसपारी सायबीण माय जावन आसा. तिका आमी रेबेद सायबीण म्हणपाक जाय. सायबीण मायचें जिवीत पवित्र आत्मा चलयता आनी देखून जेन्ना तिका देवदूत गाब्रिएल दिश्टी पडलो, देवाची येवजण तिका पळयली, सोरीत तर ती गाबरली, आकांताक सांपडली. पवित्र आत्म्याच्या बळान तिणें देवाक पळयलें. सायबीण मायचें जिवीत पवित्र आत्मा चलयता. सायबीण मायचें विनवणी तुमी आयज संस्कार घेवन गेली कोन्नास्तो दाटी तिचे भाशेन बाबार्थान काडून वचून बाबार्थाचे उर्बे बरीत गोवाय जावन हे समोरपणे रेवेद सायबीणी उदेशी सर्गेच्या बापा लागीं आमी खतखत्यान मागुया. तिरावणे संस्काराचे रितीन 4 भाग आसात. पयलो पवित्र स्नानाच्या वासावणेची उचारणी. दुसरो उमेदवारांचेर हात पाटवणी. तिसरो पवित्र मागणी. चवथो बाबार्थ्यांची मागणी. पवित्र स्नानाच्या वासावणेची उचारणी. इश्टांनो, हे उचारणे खेरीत हेतू आसा. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारांमध्ये आसलेलो संबंद ती दाखोवन करता. ह्या संस्कारा वरवीं देव आपलो सोडवणेचो भाव चालू दवरता आनी पवित्र आत्म्याचे देणें आमी भावार्थान परगटता. तर ही आमची उचारणी फकत भायली जावची न्हय. ती करतना आमी आमचें कालीज म्हूण पवित्र रितवेक उगडुया आनी व्हडल्या भावार्थान स्वताक जाप दिवया. सगळीं उबी रावची आनी उमेदवारांनी आपल्यो वाटी भेटोवच्यो. मोशा बाबा भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां आनी आमी पळयता, ती उमेदवारां वास्कांचे वातींतल्यान आपल्यो वाती पेटयता आनी उपरांत आपल्या हातांनी ह्यो पेटलेल्यो वाती घेवन बावतिस्माच्यो वासावण्यो ती नव्यान करतली. तांचे बरोबर आमी सगळीं एक एकलो आमच्या बावतिस्माचो उलास करूं आनी आमी आमचो भावार्थ शिगो करून ह्या भावार्था प्रमाणे आमी जियेतले आनी आमच्या तरणाट्यान जियोन आमच्या भावार्थाची बरी देख आमी तांकां दितल्या म्हूण देवाक वास दिवया.
दोनाटनो तुमच्या हातांनी ही पेटलेली वात आसा. ती पेटलेली वात तुमच्या भितरल्या वाटाची भायली दिना. तुम्ही ल्हान आसतना बावतीस घेतलो तेन्ना तुमकां पवित्र स्नान दितेल्या देव येऱ्यान वास्काचे वातीन एक वात पेटोवन तुमचे मांच्या तुमच्या पांयच्या दोनीच्या हातान घालून म्हणलेलें, घेयात उस्मान क्रिस्ताचो. Receive the light of Christ. त्या दिसा जेजूचो वावरताचो उस्मान तुमकां मेळटलो. पूण तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यार देखून तुमच्या मांय पांय बदलनी तुमच्या नांवान बावतिस्माच्यो वासवण केल्यो. आतां तुमी वाडून व्हडलीं जाल्यार तुमच्या वावरताची ओळख तुमी घेतल्या देखून तुमच्या हातांनी ही वावरताची खुणाक घेवन, ओय हांव पाठ करतां, ओय हांव सोपमत्ता म्हणून तुमचो वावर शिवो करात आनी ह्या वावरता प्रमाणे जियोवन पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक तयार जाया. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यांनो, सैतानान आनी ताच्या सगल्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पवित्रा बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या वचदाराक तुमी सोप मानतात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंतवार मारयेंत जल्मलो. ताणें गोश्ट मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोप मानतात. पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीवदाता आपोस्तांचेर देंवलेलो त्या परी आयज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता. ताका तुमी सोप मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण, पातकांचें भोवसणें, कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोप मानतात. ओ आमचो वावर, होच आख्खे पवित्र सभेचो वावर. तो चालून आनी ताचे प्रमाणे जियोवन आमकां व्हडवीकार्यो विमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तरणाट्यांनो, आतां वाटी घालुयात आनी उजो सारको पालोवन देवाकार दवरतच दुसऱ्या भागाची समजणी आयकूंक तयार जाया. दुसरो भाग, उमेदवाराचेर हात दवरणे. हात विस्तारणे एक खेरीत समज आसा. पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ती परंपरेंत हात विस्तारून दोन फुडारी पवित्र आत्मो दितालो. हीच खुणां विस्वसायक वापरता आनी पवित्र आत्म्याक पाठोवन मागणें करता. आमी सगळीं ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकराक सासणीक जिविताक जोड दिवन आपली भुरगीं केली. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यान धाडून तांचो वावर थीर करून आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागोवन देवा लागीं मागया. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यांनो, खेरीत म्हत्वाचो वेळ हो. सेनांतल्यान आंतवार मारयेन आपोस्तल मागणें करतना पवित्र आत्मो तांचेर जिवाच्या रुपांत देंवलो. आमी आतां थोड्यो घडयो उगीच रावन पवित्र आत्म्याचें देणें मागया आनी ओगेपणान केल्ल्या मागण्या उपरांत विसाची भेट पेटयतले सगळे यादी ह्या उमेदवाराचेर आपले दोनूय हात पातयतले आनी पवित्र आत्मो मागून एक खेरीत प्रार्थना हांव देवाक उबारतां. पयले स्वातेक घडटा जाल्यार सगळीं आमी आमचे दोनूय हात जोडून
सोर्बोद्वेदारा देवा आमच्या सोमिया शेसू ख्रिस्ताच्या बापा उदकान आणि पवित्र आत्म्यान या तुझ्या जात्रान पातकांनी सुटोवन तुवें उदोरसो दिला तुझ्या पवित्र आत्म्यान तांचो शराबी करून पाठोय जाणवाय आनी गिन्यान बोध आनी गोडाय समजणी आनी भोक्ती तांकां लाबोय आनी तुजे विरांती तांकां भोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तिसरो भाग पवित्र मागणी तेल पवित्र आत्म्याची खुणा आदी प्रवाद्यांक याज्ञिकांक आनी राजांक मागताले तिरावे संस्कारान विस्वसाय ह्या आमच्या तरणाट्यांक तेलान मागता आनी पवित्र आत्मो तांकां दिता ह्या वरवीं देवाचे राज शिकण्याक खेरीत उरपा मेळटा जाणवाय गिन्यान बोध गोटाय समजिकाय भोक्ती आनी देवविरान ही पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो जाता हो शुभ वेळ भोक्तीपणान तो सारुया पवित्र आत्मो देव बापाचे आनी देव पुताचे आमकां एक देणें हेच देणें आमकां मागुया गितांतल्यान आनी मागणी करून ही रीत आमी चालू दवरुया ही तरणाटी जेजूची कोरी गोवाय जावन आनी आमची पवित्र सोबेचो भाव मोगान आनी उदारपणान करून प्रार्थया ही मागणीची रीत सोदतना फकत उमेदवारांक उबी रावतली दुसरी आमी बसून सांगला ते भाशेन गायन करून आमचे मागणे आमी चालू दवरतले जॉयलीन हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं पियोना हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं लेजिना हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं सवाना हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं शेरिल हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं हायबीना हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं सायनोरा हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं डेफनी हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं हॅनली हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं अलिशा हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देणेची शांती जे सगळें आसूं Melita हे मोर
पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Delcia de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Relicia de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Caroline de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Beverly de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Brenda de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Remediana de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Zenobia de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Fausia de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Sybil de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Remesia de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Cristina de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Moses de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Gibson de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Anson de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Hansel de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Royston de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Vegan de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Joyston de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Keegan de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे समय आसूं. Albert de mor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची
शांती तुझे सवय आसो एप्रिल जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो डॅनियल जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो ऑस्टिन जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो सिल्वेरो जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो वेल्सन जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो जॉयडन जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो रेन्सली जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो मार्कुस जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो रॉयस जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो एरियन जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो क्लेरेन्स जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो जॉस्टिन जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो नेविल जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो विवेक जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो रोजवर्ल्ड जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो एलियट जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो रेमेथियस जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो जीसस ली जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो नेथन जे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसो सगळी उगी राहून पवित्र आत्म्याच्या देण्यापासून देवाक दिवस
मागपी शांती संतोष प्रिती मुरगोड करून म्हाका धाडटा. पवित्र आत्म्याच्या व्हडान ही आमची तोरणाटी आनी आमी दरेक जेजूचो फाटलावदा शांतीचे दूत आनी बोगसड्याची हातयारां कशीं येतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां सोड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी आपणीकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरया. हांव व्हडलो व्हडलो जसो म्हाका आवडटा आनी हांव बाबाक आवडटा तसो हांव म्हज्यान आवडटा आनी म्हजी ती म्हाका आवडटा आनी हांव म्हज्या मेळटा म्हजो जीव दिता. फ्रांसीस आमचो कापसाय तशेंच पवित्र सभेचे भोवली आनी हेर सगळे धर्मीक बॉडी पवित्र सभेचे वांगडी म्हणटच जेजूचे निसाक्षी जावन आख्ख्या पवित्र सभेक बरें मार्गदर्शन दिवन चलून बापाचो आत्मा तांकां मागुया. बाप म्हज्या नांवी तुमकां सारकी धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें मनान करतलो. आज पवित्र आत्म्याची देणी घेवन थीर जाल्ल्या आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या भावार्थाच्या आनी मोगाच्या जिविता वरवीं जेजूचे गोवार जावन तांकां बापाचे बोल मागुया. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या जमन्या आदी आपले नवणे मोडले वावराडी दान मागता. आमच्या आवय बापायनी घरच्यांनी इश्टा मित्रांनी आपल्या पुत्रा आनी बऱ्या जिविता उद्देशी जेजूचे साक्षी तांकां सांगून आनी आपले आपोले विचून काडून तृप्ती आनी उतेजन दिवन बापाची कृपा मागुया. काळ बदलो आनी देवाच्या राज्याची पाव. मन बदला आनी बरी खबर स्वप्नां. आमच्या गोंयांत थोड्याच दिसांनी वेंचणुको जावच्यो आसा. पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल फावो तसले उमेदवार वचेर वेंचून काडून आनी हे तरेन स्वताचे राज विस्तारपी मनीस आमकां मेळून देवाचो आशिर्वाद मागुया. मोगाळ बापा, विस्वासान तुजे मुखार उचारून दवरलेल्या ह्या आमच्या मागण्यांचेर तुजी दया दिशिता आनी तुजी खुशी जाल्यार तुज्या बरेपणान ही आमकां पावो. हे आमी मागता त्या तुज्या प्रितीमोग पुत्या जेजूचे नांवी. आमेन.
वाड्यान दर एक दिसा वापरतल्या म्हणून तुका वास दिता जेजू. चार तरणाटे इस्माच्या हाताने आपले हात घालतात. गौरी बाबाच्या हाताने आपले हात घालून पवित्र सभेचे उभेभूत वांगडी आमी जाली म्हूण ओळखून घेतात आनी आमचीच वेदोवणी बापाक करून पवित्र सभेच्या कामाक हात मारून फुडें सरतात. पवित्र पुस्तक आनी क्रेस्ताचे पद. किरावे संस्कारा उदेशी आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची बोलून देवाचे कृपेन हीर जाल्यात. देवाच्या उतराच्या उजवाडात चलून आनी मागण्याच्या पोलान आमकां अदीक पवित्र करून आमी वावुरतल्या आनी हे तरेन जेजूचे खरे गवाय जावन आदार दितली म्हूण हें पवित्र पुस्तक आनी पद वेदून तुका वास दिता बाबा. उदक आनी सरळ. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळिल्लें नवें जिवीत किरावणे संस्कारा उदेशी अदीक थीर जालां. हें क्रिस्ती जिवीत आमी उण्या सोऱ्या वरवीं बापाचे मोहिमेक समर्पितात. दाना तयारी वेळार कायो घेवया तुकाच
पवित्र आत्म्यान आमी भरू तुझ्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चोड आमी ताका गोवाय दिवंक पावू हे तुझ्या पुता नुवांचे ओत्रेक दोयाळपणी शांती पावोय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता शेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पोराक पवित्र बाबा सोर्बोद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्फकाणी आनी सोर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो दर एका काळाक गरजेची आनी फायद्याची देणी मांडटाय तूं आमकां उदारपणी आनी तुजी पवित्र सभा चलयताय विचित्रपणी भक्तीन तुजी चाकरी करूं कोश्टाळपणींनी तुका उलो मारूं सुखा संतोषांनी तुका दिनवासूं पवित्र आत्म्याचे बोड आनी सुवांग देणी तिका तूं दिताय इनोरतोरी देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझ्या दुता भक्तां सांगाती स्वर्गार पृथ्वेर उल्हासतात सोगली तुझे मोहिमेक गायतात निते काळी तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कृपा आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उलय हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोर समोर तुमची तेच पोरी शेमोण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उलय तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगप पातकांचे मोगसणे मेळच्या तुमचे बसोर आनी सोमेस्त मनशा बसोर तें बरोवतलें हे म्हज्या उगडासा पुरा
जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उदक आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगाक शेवतेल्या सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा, फिलिप नेरी आमच्या मोवळी बाबा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो मोलाचो दर केल्यार त्या आमच्या बाबापणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोळसोडें तुका मोल पळय कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंखवार मारी देवाचे कांय सदांनी मागीर दोन दुतान सोड आनी तुका मागल्या त्या सगळ्या भोवतां बरोबर सासणाच्या सुखाराक मांडवली. ताच्या संगता तुजी गोरवां आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या दुकाना वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बोद्वेदार बाबा, सोर्बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोशा बाबा भयणीनो, आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमकां बापार्थाचे देणे मेळून देवाक आब्बा बापा म्हणून करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्याच आत्म्याच्या बळान जेजूनच आमकां शिकयलेले प्रार्थना बापाक उबारतना जेजून दाखयलेली प्रिती सेवेची वाट आमी चलतेल्या म्हूण बरोबर बापाक वास दिवया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संपन्न येवं, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो सुखद आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षमिता तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान उतरेकना तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर वाकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या गौरवदूतांत पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या भक्तांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बापार्थाचेर दिश्काव आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया.
जी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढटा ती शेळयेच्या जेवणात आपयली आमी सुवाती. Senegal, Covid or war, she
वीज पाटलावदारा दोशी हे फिरकोचे साक्षी दितेली आणि जेसूची बोरी खबर सुशेवनान पकडटेली म्हूण आपल्यो वाती पेटोवन तरणाटी जेजूक आस दिता. एकले तरणाटे ही पासांनी म्हणटले, हेर दुसरी तरणाटी ताच्या फाटल्यान उठलोली आनी आपलो उजवो हात पास्काचे वाती वाटेन फाटयतली. सगळीं तरणाटी उबी रावल्या. Papa Mourinho, intornati आपल्या हातांनी वेगवेगळ्यो वाती घेवन आपली बसावणी करूंक येता. आमी सगळीं उबीं रावन ओकेपणान आमच्या बातम्यांचो तेंको ह्या आमच्या तरणाट्यांक आमी दिवया. मोगाल बाबा, आयच्या दिसा तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी दिताय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या देण्या उद्देशी पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळ्ळेलें देवची भीक तूं तिवायताय. पवित्र आत्म्याच्या बोलान तुजें नीस पाटलावदार आनी गोवाय जातल्या म्हूण आमी भास दिता. तुजें उतर आयकून आमी जण एकलो आमचें आपावणें आनी आमचो भेस विस्वाशीपणान जियेलेल्या आमचे फामिलीन, आमचे शाळेन, आमचे कॉलेजीन आनी आमच्या समाजान आमच्या बऱ्या जिविताक उतरां आनी कन्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी जेजू जालेल्या आनी तुवें दिल्लें काम जबाबदारेन, खोशेपणान आनी फिकिरीन करतेल्या हे फिरकोचेर आमी उदार मनान आमचो आदार दितल्या आनी तुजी ओळख घेवन वावुरतल्या म्हूण तुका भास दिता. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आनी ताचे शक्तीन आमच्या देशाक आनी आख्या संवसाराक नवें रूप दिवन आमी वावुरतल्या. जेजू आमचे निच्यो उगड कर आनी आमची पासावणी मानून घे. Tornaquero आता तुमच्यो वाती पावोवन वाटांच्यो करा. Pratuia. Soyminच्या बाबा, सांगल्यान तुवें पवित्र आत्म्यान मारल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोगटान बसल्याय. ती तुजी भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे कोटायेन सगल्या अडचणींचेर जैत करून आपले पवित्र जिणेन तुजे सोबेत संतोष दिवंक पावूं आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सोबा प्रितुमेचेर वाडोवंक वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसूया.
मोगाल गांवा भयणीनो, हांव आर्मान फेर्नांडीस, मॉडरेटर आमचे गवळीक फिगोजेचो पाद्रीकाराच्या नांवान आनी गवळीक फिगोजेच्या नांवान संदी घेता पयले सुवातेर देवाक दिनवासो, कित्याक आमच्या तरणाट्या पवित्र आत्म्याचें देणें हांव केलें देखून. दुसरे सुवातेर आमच्या मोगाच्या गोंय दामांच्या बिशप फिलीप नेरी फेर्रा तुमकां आमच्या काळजांत दिन वाचता. वेळ काडून आमचे मोदें येवन आमच्या तरणाट्यांक पवित्र तेलान मागून तुजो मोग तरणाट्यांक आनी आमा समेस्ता सवे दाखयलोय मोग. तुमचे आमी काळजांत आभारी आनी तुमच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद पडो म्हूण मागता. आमच्या पाद्रीकाराक फादर ओलावो कायदे आयचो आत्मो समोरून बरे भाशेन जावन वावुरलो देखून दिनवासता. आदार देखून आनी दुसरे आदार केल्ल्या खातीर सिस्टरीक हांव दिनवासता. 50 तरणाट्यांक आयची आमची पोरवी दिता आनी तुमकां आसरो आनी सांगात दिताल्या तुमच्या मोगाच्या आवय बापायक दिनवासता. तुमी आवय बापायनी कशे ना कशे भाशेन आदार सहकार दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां दिनवासता. आमची देव संदेशकारां मोगान आनी उमेदीन भुरग्यांक शिकयतात. ते फिरावणेन संस्काराक बरे भाशेन भुरग्यांक तयार केल्ल्या खातीर तुमकां सभाशकी आनी आमचे दिनवास. गेल्ल्या म्हयन्यात चुकून गेल्ल्या देव संदेशकार विक्टोरिया सासणाचें सूख मागता. आमचो गायन मंडळीक मधूर ताळ्यांनी गावन बरे भाशेन मिसाक वांटो घेवन आदार दितल्यांक दिनवासता. आमच्या तरणाटी व्हॉलंटियर्स साकिस्ताव वाणी लायफ स्ट्रिमींग कोकी एंथनी तशेंच फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफी तुमकां सगळ्यांचे उपकार आठयता. आनी कोणाकूय दिनवासून चुकता जाल्यार माफी मागता आनी तुमकांय काळजान घेवन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कांय दिसा फाटीं नागेश साहेबान कॉन्फरन्स घेवन आनी क्रेज जातालो म्हटल्यार नागेश साहेबाचो जबाब जालो देवाक जाय जाल्यार जातालो. तो वावरतान केल्लो उपकार कांय लोकांचेर दिले आनी तयारी करून आमकां आनी एक मेळटा. बाबडे बाबा सगळी मॉडरेटराक दिनवासता. हांव वेरी सोय घेता आमच्या देश साहेबान हांगासर येवन ही मागणी फावो केल्ल्या खातीर. ह्या दिसांनी जायते कडेन देश साहेब वता खरो संस्कार घेवन आनी ह्या काळांत आमी जाणा कितले कशे भाशेन मारेकार काळ तरी आसतना आपल्या जिवाची रिस्क घेवन हे संस्कार घेवन हो संस्कार करता. आनी आमचे इतोशी त्या वेळ काडून आयल्या खातीर गोड बापाक तशेंच हांव कर दिता सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तांणी मोदेरावणेचो संस्कार घेतला. आनी रोखडोच आमी हो ज्युनियर ग्रूप करतल्या ताचो मागता. ह्या जम्यांत विसर जावन आमी नेटान स्वभाव आमकां दिल्लो आसा. दिस साहेबान आमकां कांय बरे भाशेन उगडास केल्लो आसा. आमची जबाबदारी ही ह्या जम्यांत आमी करूं. बिकॉज माय बाय तुमच्या कांय करून दिना आनी तांचोय सहकार रावता आनी तुमच्या भुरग्यांक ह्या जम्यांत धाडटल्या खातीर. आनी एकदां सगळ्यांक तुमकां Moștea, ca favorito, din mașina, din
पयले सुवातेर तिगावणे संस्कार घेतलेल्या सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तांच्या आवय बापाय तांच्या फामिलीक आमची बोल तरणाट्यांनो आयज हो संस्कार घेवन तुमी जेजूचे वाडलेले शीस आनी पवित्र सभेचे धीरानी आमे जाता. You have become mature disciples, strong pillars of the church. जी पवित्र आत्म्याची ओत्मीक क्रेस्ताय आयज तुमकां मेळ्ळ्या ती सांबाळा, फुलोया आनी वाडोया. कोणेच तुमी चिंतचे न्हय हो संस्कार घेवन आतां सगळें सोंपलें. बाकीच्यांक आतांच त्रास केला. तुमकां सगळ्यांक सांगाता घेवन जुनियर यूथ असो मजूर करून तो येवची. जी पवित्र आत्म्याची क्रेस्ताय तुमकां मेळ्ळ्या ती तुमच्या जिवितांत फळादीत करा. तुमच्या वावरपाची आकारांनी फेथ फॉर्मेशन चालू दवरा. तुमकां तरणाट्यांक हे फिरकोशेर कार्यावळी आसतल्यो त्या सगळ्या कार्यावळींनी शितामेन वांटप द्या. तुमच्या यात्रिकांचे, सिस्टरींचे, देव संदेशकारांचे, गवळी फिरको सभेच्या वांगड्यांचे लागशिल्ले सहकारी जाय. पवित्र सभेक सदांच लागीं रावा. Remain always close to the church. तुमकां पुरविणीतना तुमकां तयार केलेल्या सगळ्या बाकीकारांक हांगा आसलेल्या पादोरनाक, मार्केसाक, सिस्टरी, देव संदेशकारांक, कोवळी फिरको सभेच्या वांगड्यांक, वेगळ्या वेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक, तरणाट्यांक, गायन मंडळींच्या वांगड्यांक, इगोर्जेर वावुरलेल्यांक, वेदी सेवकांक आनी सगळ्यांक तुमकां आमची पोरवी, आमची शेबासकी, आमची दिलवासकी निमाण आशिर्वादां उबरां. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवन आमच्यो तोकल्यो वागोवया. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपली भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सभेंत रावतलो म्हूण बसयला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो